बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 68, 30 आणि 5 वर्ड. साम 68 वर्ड 35. ताच्या पवित्र स्थानात देव प्रतापान भरलेलो इस्रायलाचो देव तो आपले परचेक पदवी आणि सकत दिता सदैव जावं देव. वैमगचनो आमच्या समया पवित्र देवा समोर आमी हजीर जाता. तो आमकां पदवी आनी सकत दिता. तर ताचे मुखार आमी आसाव दिंबी गेल्या ताका मान करया. पवित्र सक्रामेंतान तो सार जाता आसतना ताका आमी मेळया आराधन करया. गवया आमी गीत C1 पेज 86. आयल्या तुझ्या दारार. तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या भोदा. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या भोदा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखा हाडला मोजावन काळजा रुपा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखा हाडला मोजावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या भोदा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या भोदा. तू आमचो सोडवंदा पाया पडता तुझे समकार. तू आमचो सोडवंदा पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या भोदा. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या भोदा. दर्शन दी सोम्या भोदा. दर्शन दी समया. दर्शन दी सोम्या भोदा. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा तुका तू आमचो समय तू आमचो सर्वांना सर्वमान आराधन महिमा तुका भावा. तू वर्तो दे प्रतापान भरलो आमकां तुझ्या पदवी तुझी सकत दिवसो सदैव जावं तुझें नाव. हालेलुया 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 हालेलुया. We praise you, we worship you, we adore you, glorify you. तू आमचो देव महिमा तुका आराधन मान महिमा देता आसमी. हालेलुया हालेलुया. दर्शन दी सोम्या भोदा. दर्शन दी सोम्या भोदा. दर्शन दी सोम्या भोदा. होय समय आमचे मध्ये हजर आसा. पवित्र सक्रामेंतान भोवतो देव इस्रायल असो आमकां ताची पदवी आनी सकत कळीत करचो. ताचें नांव सदांच सदैव जावं. आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावलो धर्मदूतान बरयल्ल्या कृत्यांच्या 20व्या वचुरांत एफेसाच्या पवित्र सभेच्या मलगड्यांक उद्देशून तो अशें सांगता. Acts chapter 20, 35, 20, 30 आणि 5 वर्ड. तो म्हणटा तुमी कश्ट वावरून
अस्कत्यां कुमो करी जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत सड दादोसकाय आसा. ही सुमयाची उतरां तुमी उडास दवरी जाय म्हणून हांवें सर संगतींनी तुमकां दाखोवन दिला म्हणटा. वैमगाळ भवानी मरी, इट इज मोर ब्लेसड टू गिव दॅन टू रिसीव. वय आमी घेवचे प्रास दिवच्यांत दादोसकाय आमकां खरेंच मेळटा. सुमी आमकां हें सांगता. सुमयान ताकाच आमचे खातीर दिला. आसो बाबाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर मागता विनंती करता. आज आमी ताका लागीं सरतना ताका आराधन करतना स्तुती करतना ताणें केल्ले एक उपकार आमी नियाळून तो देव कोण व्हरतो म्हणून वळखोन आनी ताणें कितें केलां तें वळखोन ताची स्तुती करतना तो आमकां ताच्या कृपेन भरता. कशें ताणें आमकां ताकाच दिला. आमी एकामेका खातीर हेरां खातीर आमकां दिवंक आमचो जीवस आमचे सर्वस्व दिवंक तो आमकां कृपा दिता. तरी घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवा मुखार आमी आसां. संपूर्ण तरान ताणें ताकाच आमकां दिला. ह्या उंड्या पवित्र सक्रामेंतान उड्या रोवपा काल तुका रोस जर आसा. ताणें कितें सक्कड आमच्या जिवितान केलां तें सगळें नियाळून आज तसो उडास काडून आज आमी ताका उपकारी म्हणून आमचें दाखोवया आनी ताचे थंय संतोश पावया. ताका अर्घां दिवया, स्तुती करया, गावया आमी अपुरबायेचें गीत समेत राष्ट्र नो ताळयो पेटा उल्हासाच्या बोबेन जयकार करा. B66 पेज 72 B66 ताळयो पेटून संतोशान गावया आमी. सष्टानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. सोमेश राष्ट्रानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजाराजानो सांगता येया. जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजाराजानो सांगता येया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतां गाया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतां गाया. कित्याक म्हळ्यार सोमी जेजू कोरास आमचे संगी जिवंत आसा. होसाना 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 हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. हालेलुया आमेन. होसाना 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 हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. होसाना होसाना हालेलुया. हालेलुया आमेन. आमी ताळयो बडी अनंत देवा कारगां देवया. जायते उपकार सुमयान आमचे थंय केल्या. आज सकाळ आमी कितें पाटीन दिवया. अर्घां ओगळपाचें बलिदान आमी भेटोवया. सुमया थंय आमी संतोश पावया. सगळें ताणें केलां म्हणून वळखोन तो आमचे सगळें जिवंत आसा. सर्गार चडोवन गेल्लो देव आमकां आमचे खातीर विनंती करता. आमचे ताची नदर आसा, आमचे दीस घालता. तर सुमयाक परत येवचो आसा तो वैभवान येतलो. ताची वाट पळोवन आसलेल्या दारान दिवच्याक तो येतलो. तर सुमया थंय संतोश पावोन ताची स्तुती करया. जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या. ताका कशें फारीक करयेता. जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या. ताका कशें फारीक करयेता. अर्घां होगळा बलिदान ताका दिवया. हेंच ताका मान वता. अर्घां होगळा बलिदान अर्घां होगळा बलिदान ताका दिवया. हेंच ताका मान वता. जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा
ताचे बरी देव कोणी ना जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना आधी तोच आता तोच पुढे येऊन कसो तोच ताचे बरी मोवाळ आणि दया दे हेर कोणी ना सोमेस्ता स्नानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा सोमेस्ता स्नानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा जनांगणो सगळी उठा उठा प्रजारा जानो सांगता येया जनांगणो सगळी उठा उठा प्रजारा जानो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतांगाया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतांगाया गीता मुळ्या स्वामी जेजू कोरस आमचे संगी जिवंत हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन होसाना 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 हालेलुया होसाना 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 हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन Hallelujah, 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 hallelujah. तू आमचे सगळे आसाय तुय बाबा hallelujah, hallelujah, hallelujah. बाबाच्या उजव्यात बसले आमची गदेला तू वरतो सर बरलेला सर सर स्तुती तुका hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah, 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 hallelujah. वयम सुदैव सर्गाक सोडून गेला जेजू तरी आमकां सांडून दवना सर्गाक बापाच्या उजव्याक बसून आमची खातीर तो विनंती करता की दवरतो देव ताची पदवी आनी सकत आमचे थंय तो खळीत करता आनी ह्याच्या वांजलांत जेजू शिस्सां पासत मागणें करचें त्या मागण्याचो एक वांटो आमी आयकता जो वांजला वसवर 17 11 19 वळ पूण आमी 3 वळी काडया जॉन 17 15 to 17 3 वळी 15 16 आनी 17 वळ जेजू अशें सांगता संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना पूण वायटांत हांव तांकां राख 15 वळ संवसारांतले शिसांक वा ताच्या पाटलावदारांक जेजू म्हणटा काड म्हूण हांव मागिना पूण वायटांत हांव तांकां राख आनी हेंच जेजून आमच्या बाबाच्या मागण्यांत शिकयल्लें आसा निमाणें आमी म्हणटा सोर वायटांतली आमकां निवार मगाळ भवानी म्हणी आमी जेजूचो पटलाव करता आसतना आनी जेजूक लागीं सरतना वायट आमचे विरोध काम करता द इविल इज गोइंग टू वर्क अगेन्स्ट यू आनी थोडी वायट आमी जाणां आमच्याच मनशां मुखांतर काम करता पूण जेजू मागता जेजूं खातीर मागतना ताणें मागलें वायटांत हांव तांकां राख आनी आमच्या बापा मागण्यान जेजून शिकयलें पूण वायटांतली आमकां निवार देखून आमी आज कितले मागोंक जाय सोम्या सोम्या आमी एकवटान आसा जाय नातर तें वायट आनी थोडी फुडें आमच्याच मनशांत आमकां जेजूत ती पयस करूंक पुरो देखून जेजून आमचे खातीर मागला तो उजव्याक बसून मागोवन आसा देखून जेजू सोवे आमी एकवटान आसा जाय मागा जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता आनी मुखार 16वी वळ जेजू म्हणटा जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय जर आमी संवसाराचीं जाल्यार संवसारी चिंतपा प्रकार गेल्यार संवसार आमचो मोग करता
आनी संवसारी मनशां कोण संवसारी चिंतपा प्रकारची येता ती आमचो मोग करतात. पूण केन्ना आमी संवसाराची न्हय, आमी देवाची जेजूची, आमी जेजू खातीर ताच्या रासा खातीर वावुरता जियेता, तर आमकां आमचो द्वेश करूंक पुरो संवसार. संवसार म्हळ्यार हेरां कोणी न्ही, आमचींच मनशां द्वेश करूंक पुरो, आमचे विशयेन उलोवंक पुरो, आमचे विशयेन कितेंय सांगूंक पुरो. आनी हें जाताना आमी दंडळचे न्हय, आमी आमची दिस्त जेजू तावन काडची न्हय. आमकां कितें मिसांव दिलां तें आमी करचें. आमकां एक लाग एक मिसांव आसा. सुमयान आमकां कित्या खातीर एका समस्यान, एका कुटुंबान वा खंयच्या आमच्या संबंधान गेलां आमी जाणा. आनी त्या प्रकार आमी सुमयातय एक कोडोन आसून संवसार आमचो द्वेश केल्यार भिये नासतना, लचे नासतना, खावचे नासतना, सुमयाचेर आशिल्ली दिश्ट काडी नासतना आमी मुखार वचा जाय. आनी जेजू मुखार 17वी वळत म्हणटा, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर सत जावन आसा. आतां संवसार आमचो द्वेश करता, संवसार करता, हेरां करता म्हणून आमी द्वेश करना. आनी कोणी वायट करता, आमचे विशयेन वायट उलयता म्हणून आमी करिना. आमी देवसरा कुशीन, संवसारा कुशीन वा वायटा कुशीन आमी मॅड काडिना. आमी देवा कुशीन आनी सत जेजू म्हणटा हांव वाट, सत आनी जिवीत. देखून आमी जेजूच्या पक्षान आसल्यार वा जेजू घट्ट धरून मुखार गेल्यार अशें सक्कड जाता आसतना एक तरान वायट वा तुज्या विशयेन कालय जेजू खातीर तूं झुजतना तें आयकोन थोडे फावटी तें सोंसून आनी थोडे फावटी तें देवाक कळीत करून तूं मुखार वेतना देव तुजें थंय काम करता. आनी हो जेजू सर्गा सोडून गेल्लो तुजे खातीर मागता आनी जेजूचें हर एक मागणें तुका मेळटा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. संवसारांत मातसो कश्ट आमकां आस, आमकां मात्र न्ही, हर एक कुटुंबां, हर एका व्यक्तीक सबार पोटी आमकां जायतें आयकूंक मेळटा, सोसूंक मेळटा. सबार पोटी आमकां कितले आमी मागल्यार जायते पोटी आमकां सबार संगती देवातावन आमकां पयस करतात. जेजूतां एकवटातावन जेजून मागलें शिसां खातीर, बाबा ते समेस एक जावं, जशें हांव तुजे समें एक तशें तेय एक जावं म्हणून. ह्या खातीर आमी आज मागया, आमचें समर्पण आमी करया. आमचे सखे आमकां कितेंच करूंक जायना, पूण जेजू आमचे खातीर झुजता, तो झुजला, तो मागता आनी जेजून आमकां आवडटें दिलें, आवडताचें आनी तेय पवित्र आत्म्याचें ताणें दिलां. मुखल्या आयतारा पेंतेकोस्ताची परब जावन आसा. आमी ह्या दिसांनी चड आनी चड पवित्र आत्म्या मागी जाय. तर कोणाक साज जाता आमी दिमी घालया, आमकां आज भेटोवया, आमकां समर्पण करया आनी त्याच पवित्र आत्म्याक सुमयान आमकां दिल्ल्याक त्या मजतदाराक, त्या पाराक्लिताक आमी आपोवया. तो स्वताचो आत्मा आमकां सदांच सुमयाचो एक कोडान आसूं फावो करूं म्हणून आमी मागया. आमचें आमी गव्या गीत D21 पेज 101, D21 सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरे. सर्गींच्या रासाच्या कृपेसरी देवोन ये वेगिस्तु मोगासरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवोन ये वेगिस्तु मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवोन ये वेगिस्तु मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवोन ये वेगिस्तु मोगासरी. थंय आमी मागया समान आमी सता थंय जेजू थंय एक वडन आसूं. आमी संवसारा बरी हेरां बरी वायट करिना जावचें, कोणाचें वायट वा नास आसचें जावचें. मगर हर एकल्यानी बचाव जाय जाय, जेजूक वळखा जाय. हर एकल्यांक सुडका सुडवून सुमयान सोन दिल्ली मेळा जाय. सकडांनी सर्गी वाटेन सर्गा राजाक वसा जाय म्हूण आमी मागया.
आमच्या दुस्मना खातीर आमी मागया. आमचो मोग करतात करिनात, आमच्या विशयान कितेंय उलयतात, घडपां करतात, कोणीय कितें सांगतात, समेस्तां खातीर आमी मागया. तुमी तसोच मोरी एकल्यांक देवान दिल्लो तांकां पवित्र करूं, आमच्या समेस्तांक एकवटान तो राखो आनी सांबाळूं चिसूं सदांच आमी जियोवच्याक फावो करूं ह्या संवसारांतच मागया. ती कृपा समेस्तां खातीर, आमच्या मनशां खातीर, कुटुंबां खातीर, समेस्त आमकां वायट करतल्यां खातीर, कोणीय आमकां दग दितात, कश्ट दितात तांचे खातीर समेस्तां खातीर आमी मागया. सताच्या आत्म्या, सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय. नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सर्गींच्या राजाच्या कृपेस देवोने वेगिस्तु मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवोने वेगिस्तु मोगासरी. मागया तो पवित्रत्व आमकां देवान दिल्लो अर्थ देणे. आज जेजूची वळख आमकां दिता. जेजू ते आमी आसोंक फावो करता, ताका महिमा दिवं. आज कितें आमकां जेजूतान पयस करता तें सगळें ताका दिवया. आमकां बे आसा, बिरांत आसा, कावचणी आसा, आमचें दूख आसा, सवारांक आमकां पिडाश्र आसा, कंत बेसराय आसा, सलवणी आसा, निराशा आनी जायते तरांनी आमी आज कश्टां संकश्टांत अडचणेंत आसा. हांव जेजू जाणा. ताणें आमकां सांगलां संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसाच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. तो आज बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर मागता. ताच्या जैतांत आमी वांटेली जाय तर आमी कश्टां संकश्टांत आमी उतरोंक आसा. ह्या संवसारांत हो संवसार म्हणलो दर्यो मोगाळ भवानी भयणी. आमी उपयोंक आसा, आमी झुजोंक आसा, आमी निराश जायनाय, आमी दंडळनाय, आमचो बावटुनो जावंक सोडिनाय, आमचे मन आनी काळीज सुमयातान पयस वचोंक सोडिनाय. रास मागया सुमया ही कृपा आमकां दी. सगळे कश्ट, सगळी पिडाशडा, कंद आमचे तत्वार, आकांत, आकलास, बेम, बिरांत सकळ तुका दिता. हांव समर्पित. हांव सुमया आमचेर दिश्ट घाल. तूं आमकां पळयताय, आमकां कृपेन म्हण, आमकां धैर्य दी, आमकां मुसवण दी. आमची पिडाशडा सगळी तूं काड, आमकां बरी कर. सुमया आमकां तुजें तें एकवटान दवर. दुसरें कितेंच आमकां नाका ह्या संवसाराचें. ते सान, मान, नांव, गौरव कितेंच नाका. तूं आमकां पुरो सुमया. तुजी कृपा आमकां पुरो. मागया तुजी कृपा आमी. धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमुचें धांवडाय. धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमुचें धांवडाय. भुसोवच्या आत्म्या कंत मोची निवराय. भुसोवच्या आत्म्या कंत मोची निवराय. सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवोनिये वेगिस्तु मोगासरी. सर्गींच्या राजाच्या कृपेसरी देवोनिये वेगिस्तु मोगासरी. मोगाळ भवानी म्हणे आमी मागया. आज आमचे खातीर आमी मागतना आमी हेरां खातीर मागीसय. अदीक तरान आज अधिकारार उद्धार आशिल्ल्या समेस्तां खातीर जेजू म्हणटा आमी समाधानाचें, शांतीचें, मर्यादेचें जिवन सरीशें अधिकाऱ्यां खातीर, फुडाऱ्यां खातीर मागा. हें मागणें देवाक मान वता. आज राष्ट्रां खातीर आमी मागया. विविध राष्ट्रां सगळीं पयस वचो म्हणून. आज इकॉनॉमिक क्रायसिस, आर्थीक परिस्थिती बिगडून आसा. आज सगळी संवसारा राष्ट्रांनी शांती समाधान स्थापन जावं म्हणून. आनी आमकां सुमी जाय अशी शांती समाधान मानान मर्यादेन आमी जियों. फावो करूं आमच्या राज्यांत, आमच्या गांवांत, आमच्या कुटुंबांनी संबंधांनी शांती समाधान आसो म्हणून समेस्तां खातीर आमी मागया. हर एक देवाच्या लोकां खातीर,
पवी सभे खातीर फुडाऱ्यां खातीर हरी एका कोणे आमचे आज मागणे विचारला तांचे खातीर कोण आज आमकां कळीत आसा कश्टां संकश्टांत आसात वायटांत आसात सांपडल्यान समयाची कृपा पवित्र आत्म्याची ह्या दिसांनी चड आनी चड आमी मागीसय तांचे खातीर आमी मागया हांगासर आयिल्ली एक त्या मागणी ह्या मंदिरा खातीर मंदिराच्या विविध गरजां खातीर हांगासर आश्चर्य एक यासाक भाव भयणी काम सेवा आनी तरांनी हांगासर देवाच्या रासा खातीर वावुरची सबार जाणां आसात आमकां कुमोक आदार दिवचे आर्थीक तशेंच मागणे आनी हेर तरांनी सकळ कुटुंबां आमी मेळोवया समयसां खातीर आमी मागया देवाचें रूप चल्लो तो दैवीक आत्मा आमकां सुमयान दिल्लो सर्गींच्या वाटेन आमकां सुमयसांग चलोवन व्हरूं म्हणून आमचे मागणे जावं आज देवाचें रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गींच्या राजाची वाट आमकां दाखय सर्गींच्या राजाची वाट आमकां दाखय सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीन तूं मोगाजरी सर्गींच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये बेगीन तूं मोगाजरी हात बान हालेलुया 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 पवित्र आत्मा समय सगळं संसार आमचे पवित्र सभा आमचे सर वाईटाचे सैल वरून सदावर एकला आणि पवित्र सगळ्याच्या वाटेने सलोन भावकर एक पाच पंधरा जेसू तुझ्या नावाने come against every sickness everything that's not of your kingdom be bound the kursak bandis Allah zaun and chain the side the shirk God so much हमें समर्पण के लिए एक मांगने आशा हालेलुया 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 समया तुझे कृपेने हम दैरान पवित्र आत्मा तो मगान तन जय कोडान समय आशीर्वादित कर सर बन पास बन रखले ले वाइड अतलिवा तुझे रास जी खुशी हो जनाम शरण आमच्या कुटुंबानी आमच्या गावान देश सहराष्ट्रानी संवसारान पवित्र चारी सांत कमैमा हालेलुया 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 आज आमी प्रत्येक कृपे खातीर मागता आमचे खातीर जायत्या त्या सवां खातीर हांगासर आयिल्ले त्या सवाय आमी ह्या घडये भेटोवन दिवया जल्मदिवस आचरण करची अलेक्झांडर मॅक्सिम मोंतेरो मिलार ऑल्विन डिसोजा प्रत्येक अर्गांचे तेसांव स्वरूप कार्मेल्ल्या खातीर मरियमायेच्या मनाक आनी संत भक्तांच्या मनाक तशेंच जल्मदिवस आचरण करचो ग्रेगोरी डिसोजा काकवा मुल्की काजराची एनिवर्सरी फेलिक्स सीमा सल्डाना पली मारतावन तांकां शुभाशय पाडी दिसा देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचेर आमी मागोवन घेता आज हांगासर अर्गांची तेसांव आयिल्लीं आसात जॉन्सन शोबाल मेडा बैंदूर रोशन डिसोजा कयार अमांतिया आणि कुटुंब जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक अपोलिन पिंटो फेरार अल्मेडा कुटुंब कुवैट टाउन सोर बेसांव आनी कृपा लाभलेल्या खातीर अल्मेडा कुटुंब कुवैट टाउन हिलिंग ऑफ ऑथमन अल सालेम सर आशिर्वादान लाभलेल्या खातीर जीवन लसरादो जॉन आयरीन सल्डाना राणीपुरा इलेन कोएल्लो आनी कुटुंब मुंबई टाउन ह्या देसांवा सुवाय आमची अर्गांची देसांवा सुमयांक भेटोवन आमी देवा कर्गां दिवया आज आनी तशें प्रत्येक त्या सवांगच रायिल्ली एक त्या सवा आमी आज भेटयता आनी प्रत्येक जाण उडास करता अनिता तावरो बरी भलायकी खातीर वडाला तावन तशेंच फेल्सी डिसोजा बरी भलायकी पक्षी किरयता देवदीन जाल्ल्यान उडास आमी करता फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा सिरिल पिंटो मार्गरेट सिक्वेरा नक्रे पुलगतल्या आत्म्या खातीर पीटर आनी प्रिसिल्ला Rodriguez कुटुंबान सरल्या खातीर ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा 4th डेथ एनिवर्सरी रीता डिसोजा बद्यार बेरशोई जोसेफ कटेंशियन कुवैट एंटवानेट जोसेफ कटेंशियन कुवैट मिसेस नतालिया रोड्रिगस
Leo Matthias, George Matthias, Alvin Mascarenhas, birthday remembrance. Devadin Cyril Pinto, 16th death anniversary, Robert Sequeira, Noel Montero, Wilsha Sanctus, 16th death anniversary, Anik Tesau, Robert Sequeira, David Gomes, Kutman Sarilla, Sanangatira, Pauline Gomes, Devadin Titus Farias, Tashense, Sorat Miagatir, Elaine Coelho Anikutam, Bombay Tam, Yatesawan Sve, Amchi Magni Beton, Dimigaleami, Jesuche, Sacramento Chembesa, Mason Givia. गीत नंबर A19 A19. उल्हासन गीता गावन संतोषान मेटा काढू तुझे समोर आयल्या सोम्या बलिदान भेटो मंदिरान तुझ्या येवन उपकारा कर गांधीवर तीन पाणी मागता धनिया आशीर्वाद घालो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त दे मुझे मोगाळ भावना आणि मिळणो आयच्या लितुर्जींत वाचपान आमकां बरो संदेश दिता आमकां सुमी दिता. पहिल्या वाचपान सांब पावलाचे मागणे आमी आयकता. एफेसाच्या मलगड्यांक सांगता घेवन उद्देशून तांचे कडेन उलयता आनी तांचे खातीर मागता. दुसऱ्या वाचपान वांजेलांत जेजूचे मागणे शिसां खातीर म्हणजे आमचे खातीर जेजून केल्ले आमी आयकता. हे सगळे आमकां आदार सुमया थंय आमी ह्या संवसारांत आसतनाच एकवटान आसूं. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचो सुमी आमकां मेळटा ह्या बलिदानांत तो आमचे कडेन उलयता आमकां ताची कृपा दिता ताची मागणी आमकां पावता. तर ताची कृपा घेवंक आमी आमकां तयार करया. आमची ल्हान व्हड पथकास खतकायेक लागून आमी आदरिल्लीं वळखुया. सुम्या लागचें एकामेका लागचें आमी बुक्सने मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्या बुक्सने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकुळटकर सुम्या काकुळटकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळटकर क्रिस्ता काकुळटकर आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकुळटकर सुम्या काकुळटकर सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. काकुळदरा देवा सर्वांच्या बापा पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ल्या तुज्या पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मदें वेगळ्या सारार्थात त्यो सगळ्यो स्वार्थी वंदवण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या मलगड्यांक म्हळें तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोला घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निष्ठूर सुणी वांकडां येतलीं आनी हिंडाक ग्रासितलीं म्हूण हांव जाणा.
तुमचेच मदले सयत थोडे उरतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान वणवरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवोन संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लागता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयेत. कोणाय मनशाच्या रुपया वा भांगराक नेसना वा पांगरणाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्याच्या गरजा पुरते ह्याच म्हज्या हाताच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावण काण वावरून अस्कत्यांक कुमोग करीचे आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड ददोसकाय आसा ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीचे म्हूण चर संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सकटा सांगाता दिबी गेली आनी मागणें केलें. ते समेस्त गळगळ्या रडले आनी वेंग मान ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हळ्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड कंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावंक गेले. देवाचें उतर हे. देवाचे बड उपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. कळीत कर देवा तुझे बळ कळीत कर. आमचे पासोत आदी मागा केल्ली अद्भुता परत्यान कर दाखय. तुका बेटोंक म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी राय दंडी घेवन येवं. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. सर्वेस्पराची कीर्त गजया. पुर्विल्या काळातावन मळबार सवारी करतेल्याची स्तुती करा. ताका कान दिया तासो ताळो गडगड्या सारको घासता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. इस्रायलाचेर परजळटा ताची महिमा. कुपाचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बळ आनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतर सोम्या सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जुवां परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीस एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलय तांचे सवय आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखले. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आशिल्लें सिद्धी जावच्याक जाचें निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येता. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतलें तांकां काड म्हूण हांव मागिना पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. ते सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेसू ख्रिस्त तेमचे मोगाळ भवनो आणि बहिणीनो, आज आम्ही 2 वचपां आणि 2 प्रती 1 मागणी ऐकले. पहिल्या वचपांत धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकावर स्वर 20 सां पावल एफेसाच्या मलगड्यांक घेवन तांकां आदेवस मागतना तांकां स्पश्ट करता तांचे सवय मागच्या पयलें वाप तो तें जावन वेच्या पयलें हांव गेल्या उपरांत सुनी वागटां येतलें, हिंडा ग्रास येतलीं, थोडे तुमचे मदले उरतले, पूण हांव तुमकां कोणाक समर्पिता तो म्हणटा, हांव तुमकां सुमयाचे आदीन आनी कुरपेवोन संदेशा आदीन करता. तर आमी भियेचे म्हणना, कित्याक आमी सुमयाच्या आदीन आसां, कुरपेवोन संदेश घेवन जियेता. वा सुमी चिचूय तशेंच सिसांक सून वेच्या पयलें मागता आनी तशें मागणें स्पश्ट ते एक जावं. कित्याक जसो हांव संवसार आसूं न्ही तशेंच तेय संवसाराचे न्ही, संवसार तांचो द्वेश करतलो आनी संवसारांत हांव तांकां काड म्हूण हांव मागिना, वायट आतां हांव तांकां राग. आमच्या बापान तेंच जेजून शिकयलें. लास्ट आमी म्हणटा हांव सोर वायटांतली आमकां निवार म्हणून. आनी जेजू आमकां मुखार म्हणटा, तो म्हणटा बरें कर, हांव सता वरवीं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर सत आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्या तांचे पसत हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. देवाच्या उतरान आमकां नितळ केल्लें मात्र न्ही, पूण जेजून ताच्या रक्तान आमकां नितळ केलां. आनी जेजूचें रगत आमचें थंय आसा, जेजू थंय आमी आसा. तर वायट आमचे विरोध काम करता खरें, पूण आमी भियेचे म्हणना. देवाचें उतर आसा, तशें रगत आसा, तसो सॅक्रिफायस आसा आनी जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर मागता आनी तसो आत्मोय पवित्र आत्मो आमकां वर्तन जावन दिला. देखून आमी एकवटान आसूंक जाता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. हे जेजूचे मागणें आमकां सदांच आसा म्हूण आमी वळखुया. ताचे सवय आमी एकवटान जियोंक आमी आमचे प्रयत्न, आमचो सहकार, आमचो पावट सुमयातें आमी सदांच आसच्या, आमी तो उचारया, तो आमी सांबाळया. ही कृपा आज हे बलिदानांत सुमया कटे आमी मागून घेवया. आमेन. गीत नंबर C 8:8 C 48. भेटे तो ही कानिक बापा हुंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही कानिक मोगाची, कानिका संगी भेटयता झिनी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर पेटणी आमची, स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची, मोगा स्वरूप करसा तुका पेटोवची, सर्गीच्या देण्यानी भरजेणी आमची, कुरपादी जियेवच्या झिनी मोगाची, स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची, मोगा स्वरूप करजा तुका पेटोवची, सर्गीच्या देण्यानी भरजेणी आमची, कुरपादी जियेवच्या झिनी मोगाची. भाऊ बहिणींनो, तुमचे बलिदान सर्पदुदाद भाव पाक मानतात असले सामून मागात. छातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रसभेच्या आदाभाग सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या आज्ञा प्रमाणे तुवें सापलेलो हो यज्ञ आमी तुका समर्पिता, तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी संभ्रमता. त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सुडवंदरान जोडलेलें पवित्रपण दयाळपणी आमकांय लाभय. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो, तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदरा आनी ससनाच्या देवा,
सर काळे आनी सर ते आमचे जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार चडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे स दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povi darbaraso serves por tu Sargani samsar barla tuja vaibhava Om sargi tuka jai jai Serves porace navieta taka jai Om sargi tuka jai jai बापा खरंच पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या अपवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव साव ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच बरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतो सो गुट परगटुया Jezu melo, Jezu जीवन झाला, Jezu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुन्हा जीवन पुन्हा समी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोनो आनी सर्वांची काल समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कूड नगर सर्तल्या आमा समेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गुवळी बापा आनी सगळे ह्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनः जीवन पुनसो भरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगेवन जुसे तिचो पती भगेवन दमदता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर नमसो घडणार सारनोळ जोसेफ रेनार्ड मिर्स ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा हे आमचे सुडीचे मारतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सुमी आमची सवय सदां आसा कसल्याच वायटाक आमी संपटनशें बली जायनशें आमकां तो राखता तर तनेश केलेलें मागणें आतां आमी एका मनान काळजान म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज समकयी तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज समकंदी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयकुन्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दितांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो सगळे असो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबळीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मागलोलो आतां हांवें बापाच्या उजव्याक बसून मागता आनी आमकां वायट आतां राखता देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समेयांत मेळटली गीत नंबर D7 D67 जेजू तू ये काळजा तू ये क्रीडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये प्रार्थुया प्रतिवोन बापा जेजूच्या आमासा रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां माया मोगान वांटो दिलाय ताचे वरवीं आमची आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून हे देवर्तें देणे सोडूंक आमकां पुर्ती कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून यात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे बडोपकार
मन गीत नंबर F14 F14. सुम्यामी वेतम की तुझी गाता उपकारा सर तुझ्या गांधीता वाटेन तुझे सोलो मोगन तुझ्या राहो संदेश तुझो गाजो आदर मागता उतर तुझे सोम्या ऐकून पाटलाव तुझो करता उतरान करनेन बोऱ्या जिनीन बापाक महिमा दिता पातक सांडून जिनी बदलून नीचेव करो करता सस्ती जीवी जोडून कामी आधार तुझो मागता सोम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारा सर तुझ्या गाणिता वाटेन तुझे सोलो मोगन तुझ्या राहो संदेश तुझो गाजो आदर मागता मोगाळ पुता सवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां मागीर कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो, धैर्य दितलो, मार्गदर्शन दितलो, तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो, मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देंवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो मोगाच्या उडासोरा लागीं पावलो. पेंतेकोस्ताचो दीस मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणे पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेष सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडला. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरां दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचे न्हू मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत. 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा. मध्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचे न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलिंग दिता. सांगाता आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मा. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचे न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. Canvas painted by him. A unique, special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord.
Thank you, one and all. God bless you.